नमस्कार. सध्या गोंयांत भितर पावस नेटान झडत आसा आनी हो नेटान झडपी पावसा भितर परतून एक फावट चर्चा चल्ल्यात आरत्यो परत्यो त्यो म्हणजे मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो. गोविंद गावडे हांकां डच्चू दिवन ह्या चर्चेचो पयलो अध्याय जो आसा तो जाल्लो आसा. आतां दुसरो अध्याय केन्ना घडटलो अशा तरेचे वेगवेगळे उमळशीक जी आसा ती लोकां मदीं लागल्या आनी ताका लागून चर्चा सुरू आसा. सर, आमचो आयचो विशय होच आसा. हांवें जशें म्हटलें म्हाकाय हीच चर्चा करन दिसताली, कारण आज एक तरुण भुरग्यान फेसबुकार घालां की वर्तमानपत्रांनी सवंग विटयले म्हणून, आनी तो म्हणटा की कितें आज जातलें फाल्यां जातलें म्हणप. प्रतिश्ठीत एका इंग्लीश वर्तमानपत्राचें राष्ट्रीय वर्तमानपत्र ताणें पयर म्हणिल्लें की आज अमके मंत्र्याक काडटले, आतां 2 दिसां भितर मंत्रिमंडळ बदल जाता. सो हे सवंग विटलं म्हणटा सामकें खरें. आतां आमी म्हाका दिसता खूब रिस्ट्रेंट रावपाची गरज आसा की हांकां जाय तेन्ना करूं. कारण निमाणें कशें आहा, वर्तमानपत्रांनी लोकांच्यो भावना परावर्तीत करीत आसतात. लोकांक दिसता मंत्रिमंडळान बदल जावचे, मंत्रिमंडळान शैथिल्य आयलां, तें ठप्प जालां, प्रशासन हालना, प्रशासनान सुस्तपणां वाडला. सो ताका लागून अशे तरेचे बदल, मंत्र्यांचे परफॉर्मन्स, आमदारांचे एकूण कारकिर्दी संदर्भातलें सरकार बद्दलचें मत, हें सगळें जमेक धरून अशे बदल जावचे आसतात. म्हणून ते रिफ्लेक्ट जाता वर्तमानपत्रांनी. पूण तेच जर सगळें दिल्लीच्या हातान व्हरून सोंपयत न्ही जाल्यार कशें जातलें तूं म्हाका सांग. सो तेंच वातावरण सद्या सगळे दिल्ली कडेन वयर रावन बसल्यात. कोणाक खबर ना कितें जातलें म्हणून. आमी तर तुवें जाणा, आमी तर मुख्यमंत्र्या कडेन सतत उलयतात, जे काही मंत्री हांची नांवां येतात तांचे कडेन सतत उलयतात, पूण आमच्या हाताक कांय लागना. आणि ह्या सगळ्या चर्चेचे फाटभुंयेर सर हालीं 2 मंत्र्यांनी आमचेर बरोच फोग काडला. आमचेर म्हणजे पत्रकारांचे ओवरऑल सगळ्या कळेचेर फ्रेटर्निटीचे. एक म्हणजे निळकण हळर्णकार, तेणें एक असो एक उपमा दिली पत्रकारांक की कावळ्याच्या शापान गाय मरना म्हणून. आनी काल सुभाष शिरोडकरानूय मातसो फोग काडलो की तुमी कितेंय दितात आनी कितें चल्लां काय म्हणून. सो हे सगळें पळय जाल्यार तुमी जशें म्हटलें की डेली पेपरांचेर ती एक बातम्यो येतात की आयज जाता, फाल्यां जाता, 2 दिसांनी जाता आनी केन्ना जाता. पूण खरोखरच तथ्य आसप हे गरजेचें. नाजाल्यार लोकूय वाचक, आज जशें तुमी एक उदाहरण दिलें, लोकूय आयज स्मार्ट जाल्ले आसात, लोकूय जज करतात वेगवेगळ्यो गजाली. सो खंय तरी आमकांच ही आतां बंधनां ही पाळची पडटली आनी वेगवेगळे कडेन ज्यो गजाली येतात त्यो सारक्यो कितें म्हणटात त्यो तेचो ऑथेंटिसिटी पळोवन फुडली आमकां हें करची पडटली. हो एक विशय म्हत्वाचो आसा. कारण आमचे वयलो विश्वास जर वचपा लागलो जाल्यार तें बरें चिन्ह न्ही. वर्तमानपत्राची क्रेडिबिलिटी खूब इम्पॉर्टंट आसता. ताका लागून सोर्सीस आनी आनीकय एक सांगता, हें खंय तरी न्ही धुंवर केन्ना येता केन्ना खंय तरी उजो लागिल्लो आसता. बेडच हे सगळें वयले वयर चल्लां अशें न्ही. कांय सरकारांतलींच सुत्रां हळू अशे तरेन बातमी दितात, हळू भितरल्यान आमकां इन्फॉर्मेशन दितात, आमकां कळयतात. कांय जाण कळ्ळें तुका ज्या पद्दतीन हें सगळें चल्लां तें बेडेच घडूना. बट राजकारणी आमचो वापर बीन करून घेतात. हांव म्हजे वर्तमानपत्राचे आमच्या मिडिया बद्दल उलयता. कोणाक वापर करून आमी येवपाक दिना. बरोबर. कोणे जर कितले आरोप केल्ले आसले, एकलो मंत्री तर सामके आपली छाती धडयता आनी साश्टांग नमस्कार करून कोणे तरी कितें तरी सांगलें बीजेपीन वर्तमानपत्रान, तो खंय वेळ येतकीर ते संपादकाचें नांव सांगता. जरूर सांगचें. संपादकान जर मोहीम उबारून जर एक खंयच्या मंत्र्याचें जर मंत्रीपद गेलें न्ही तर संपादकाक एवॉर्ड दिवपाक, राष्ट्रीय एवॉर्ड दिवपाक जाय. कारण हे अशे तरेचे संपादक जाल्यार उरले नात गोंयांत. ते आसा तोखणायची गजाल मरे. सो हें म्हाका दिसता तशें ना. तें गजाल अशी की जें कितें घडटा ताजेर पोटतिडकीन बरोवपी थोडेच पत्रकार आसात, थोडीच मिडिया हावज आसात. कारण तांकां अशे तरेचे दबाव सोसून घेनात. आनी तातूंत भितर आमी आसात. आमी रोखठोक बरयतात, सडेतोड उलयतात, सडेतोड मांडटात प्रश्न. सो आमी जर अशे तरेन बरयता आशिल्ल्यान कांय लोकांची पाखां घुस्पतात आनी पाखां तुटून पडल्यात हें आमी जाणात. सो तांकां भितरल्यान उस्तुरें वता ना. आनी जशें सर तुमी म्हटलें पळया की आतां पत्रकार म्हटल्या उपरांत राजकारण्यांचो संबंद येताच न्ही, येतात, चर्चा जाता, उलोवप जाता. जेन्ना बरें काम करता तेन्ना आमी तें बरें म्हणटात. आनी जेन्ना तोच मनीस बरें काम करपी जर चुकलो आनी तेचेर आमी बरोवपाक लागले काय रोखडे ते खवळटात आनी मागीर नांवां दवरतात, अजेंडा बेस्ड पत्रकारिता बी अशें म्हणटात. हें न्ही हांवें हालींच बीजेपीच्या राजवटीन हें चड पळयलां. हांव आतां 40 वयर वर्सां पत्रकारिता करता. पत्रकार आनी सरकार हाजे मदीं एक कांय प्रमाणांत धागे आसतात. कांय गजाली आमकांय कळिल्ल्यो आसतात. सगळ्यो छापपाच्यो नासतात. पूण पत्रकार हे सरकाराक सल्लो दितात, वेळ प्रसंगी सरकाराचे चुको दाखोवन दितात, योग्य मार्ग दाखयतात. हें काम पत्रकाराचें आसात. मिडियाचें काम हें आसात. सरकार जेन्ना चुकतना कान धरप, जेन्ना सरकार बरें काम करता तोखणाय करप
आनी हें बॅलन्स सांबाळपच आसता. पूण घडये आतां कितें जालें जाणा, कांय मंत्री न्ही इतले तरेचे एक मस्ती मारिल्ल्याचें, हांव मंत्रीच म्हणना, कांय फुडाऱ्यांक एक प्रचंड मस्ती मारिल्ल्याची एक भावना निर्माण जाला. कारण कितें जालां, हालींच्या वर्सान हे कांय फुडाऱ्यांनी प्रचंड पयसो केला आनी हो पयसो अवैध चुकीच्या बेकायदेशीर मार्गान केला. कारण गोंयची अर्थवेवस्था, हांव आतां त्या आयतारा तोच लेख बरोवपाचो आसा, गोंयची अर्थवेवस्था मुल्याधारीत ना. गोंयची अर्थवेवस्था अशें विकृत वळणांनी वता. पर्यटन क्षेत्रांत सामकी भजभजपुरी मागल्या. दुसऱ्या अर्थान जमीन वेव्हार, हे सगळे जे पळय कितें घुसपागोंदळ चल्ल्यात, जमनी घेवप, जमनी बळकावप, ज्यो पळय रिकामी जमनी दिसता ताचेर कब्जो करप, हातूंत सगळे कडेन राजकीय फुडारी आहात. त्यो जमनी मागीर विकप, ते कन्वर्ट करप, तातूंत भितर अधिकाऱ्यांक घट्ट धरप, तांकां धाकधपटशा दाखोवप. ही मुल्याधारीत अशी अर्थवेवस्था न्ही. ही अर्थवेवस्था एखाद्या बार आमी पळयलां खाणी, दुसऱ्या अर्थान बेकायदेशीर टुरिजम, तातूंतल्यान मागीर निर्माण जाल्लो माफिया, टॅक्सी, ह्या सगळ्या अर्थवेवस्थेक एक न्ही कुजकट, कुशिल्लें अशें एक घाण मारपा सारकी अशी एक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. ताका पोसवण दिता ही राजकीय वेवस्था. राजकारण आनी अर्थकारण गोंयचे मुल्याधारीत अशे तत्वाचेर उबें जाल्ल्यान ना. ताका लागून ही एक मस्तेखोरपणां वाडल्यात. आनी कांय फुडाऱ्यान तर फाटल्या 20 वर्सान इतलो पयसो केला, इतले सामके जमनी, इतले तांची व्हडले व्हडले बंगले, व्हडले व्हडले हॉटेलां, हॉटेल दिसलें कांय राजकारणी दर्या वेळेवयले लोकांक ताचेर कब्जो करतात. थंयचे पळय जे जेन्युइन पळय हॉटेल मालक आहा तांकां धांवणान घालतात. त्यो जमनी ताब्यान घेवप, दर्या वेळेचेर दर्याक तेंकून तुमी केन्ना पळयलां येदे व्हडले CRZ कायदे आमी म्हणटात, पूण सामके दर्याची ल्हारां जंय येतात थंय आमच्या फुडाऱ्यांची हॉटेलां आहात. अजाप दिसता म्हाका, हे कशे तरेन हांकां मान्यता मेळटा, कशे तरेन ही हॉटेलां चलतात. मागीर हाजो अर्थ असो की ही सबंद पळय जी अर्थवेवस्थेची पळय जी कितें शृंखला आसा ती सामके वायट लोकांच्या प्रवृत्तीच्या हातान पडिल्ल्यान तांच्या हातान आतां इतलो पयसो जाला, त्या पयशांनी त्या मतदारांक विकते घेवपाक सोदतात. म्हणजे जवळ जवळ आमी पळयतात गोंयचे मतदारसंघ 25 ते 28 हजार मतदारसंघ, तातूंत भितर 10,000 जर मतां कोणाक पडटा तो जिखून येता. 10,000 मत 15,000 एक, हें धरल्यार 15 कोटी ताजे बॉल्सान आहात, तो थंय जिखून येता. सो ताका लागून प्रामाणीक सचोटीन काम करपी जे पळय लोक आसात ते पेल्यान पडल्यात आनी हेच लोक जिखून येतात. ते जिखून आयले की ते आपल्या बायलांक उबे करतात, आपले जे पळय कोण खुशमस्करे किंवा सोयरे तांकां उबे करतात आनी एक न्ही 2-2, 3-3 मतदारसंघाचेर ते शेक गाजयतात. ताका लागून BJP सारकी जी पळय येदी व्हडली स्ट्रॉंग पार्टी म्हणटात केंद्रांनी तांचे सारक्या, ती बी ह्या आमदारांक म्हणजे कळटको सांबाळून घेतात. सांबाळून घेवपाची प्रवृत्ती, तातूंतल्यान परत अर्थवेवस्थेची विकृत मांडणी सुरू जाता. आनी हें जें पळय कितें मस्तेखोरपणां, धाकधपटशा, मस्तेपण, तातूंतल्यान वर्तमानपत्राचो गळो आंदोवप, बरे प्रामाणीक पत्रकारांक त्रास दिवप, तांचे बद्दलचे अशें कित्याय कितें वक्तव्य करप, तांकां कमी दाखोवपाचो प्रयत्न करप, ह्यो प्रवृत्ती वाडल्यात. आनी हांव जाणा आमच्या पत्रकारितेनूय कांय अशे घटक आसात, कांय अशीं वर्तमानपत्रां की तांचे लांगूल चालन करीत आसात, ताका लागून तांकां जळ मेळटा. सो हे घातक प्रवृत्ती पत्रकारांनी एकठांय येवन खरें म्हळ्यार हें सगळ्या जी पळय कितें वायट मांडणी पळय चल्ल्या ताका आव्हान दिवपाचें आज खरेंच गरज निर्माण जाल्या. काल आमी एक हांगा कार्यावळ केली आमचे गोमंतक टीव्हीचेर, हांवें सडेतोड नायक पळोवन, तातूंत भितर डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोन कांय सामकी प्रक्षोभक अशी विधानां केल्यात. तो म्हणटा गोंयान भितर क्रांती जावपाची आतां गरज आहा आनी तो म्हणटा आतां सेक्युलर भितर तत्व पेल्यान दवरात. कारण एक मनीस BJPंतल्यान काँग्रेसीत आयलो तो सेक्युलर, ताका जिखून दियात, ताका तिकेट दितात, तशें आतां उरूना. तो म्हणटा गोंय प्रेमी आनी गोंय द्रोही अशे तरेच्या लोकांचे आतां सरळ मांडणी करात. हांकां मत दितले तांकां आमी भायर उडयतले राजकारणांतल्यान. अशे तरेची एक चळवळ, अशे तरेची एक क्रांती, राजकीय क्रांती जी अर्थवेवस्थेक वेगळें नवें मॉडर्न दितली. हय, हें जावपाक जाय. म्हणजे काल ताणें सांगलें की गोंयान ते सेक्युलरिजम, कम्युनलिजम हें कांय उरयल्लें ना, कारण तेच घेवन बसलेले गोंयच उरचें ना. आनी मागीर हें कारण मागीर ते कितें करतात, ते भरपूर पयशे करतात, भाजपाच्या आलाशाऱ्या खाला जातात, थंयच्यान परत जिखून येवपा खातीर परत काँग्रेसीन येतात, ते थंय सेक्युलर जाले, परत तांकां लोक मत दितात. ही जी पळय कितें एक दुश्टचक्र ह्या राजकीय फुडाऱ्यान तयार केलें न्ही, तें दुश्टचक्र फोडून उडोवपाची गरज निर्माण जाली आमकां आतां. हो सगळो सारांश तर तुमी सांगलो, बट आमी मेन आमचो मुद्दो जो सुरू केलो तो म्हणजे मंत्रिमंडळ फेरबदल. हय, जातलो काय जावचो ना? तुमकां तुमची राजकीय सुत्रां कितें सांगतात की बाबा जातलो फेरबदल? हांव मुख्यमंत्र्या कडेन आज उलयलां. तो म्हणटा की सगळे केंद्रा कडेन आसा
आमी म्हणटा आमच्या वतीन सगळे जे पळय कितें तवलनीक अभ्यास करून जो पळय कितें रिपोर्ट दिवपाक तो दिला. हालींच मुख्यमंत्री मायकल लोबोक घेवन अमित शाह हांकां मेळ्ळे. अमित शाह हे गृहमंत्री जरी असले तर सबंद राज्यां BJP राज्यांतले एकूण राजकीय वेव्हार ते पळयतात आनी तांचे सगळे कडेन बारीक लक्ष आसा. ते स्वता फक्त मुख्यमंत्री किंवा पक्षाचो अध्यक्ष हाज्या सुत्रांचेर ते अवलंबून नात. तांचे स्वताची यंत्रणा आसा प्रत्येक राज्यांत ही म्हायती मेळोवपा खातीर आनी ते पळयत कशें काम करतात. इतली बारीक बारीक तांची यंत्रणा काम करता की खंयचो मंत्री कसो काम करता, मंत्र्याचेर जाल्ले आरोप, ताजे विधानसभेतले परफॉर्मन्स 2027 भितर पार्टी कशे तरेन फेर करूं शकता हे सगळो अंदाज स्वता अमित शाहान घेतिल्लो. ताका लागून न्ही, ताका लागून गोंयचे हे सगळे फुडारी BJPतले कितेंय म्हणूं म्हाका दिसता अशें की दिल्ली स्वतंत्र निर्णय आपलो घेतली आनी वेळ येतलो तेन्ना ते निर्णय घेतले. हांव परत हांवें म्हणलां की पक्षाचो अध्यक्ष नड्डाची टर्म सोंपली तरी ते तांकां फुडें चालू दवरपाक दिलां. आतां 50% राज्यांतली BJPची संघटनात्मक निवडणुको जश्यो जाल्यो, काल पयरूय थोडे चडशे अध्यक्ष 2 दिसान ते जातले खंय की नवो अध्यक्ष नेमपाची प्रक्रिया पूर्णत्वाक वतली आनी मागीर ते गोंयच्या मंत्रिमंडळ बदला बद्दल निर्णय घेवपाक शकतले. म्हणजे रोखडेच कितें जातलें अशी सध्या तरी चिन्ह ना. म्हाका दिसता अशें की हें सगळें जें कितें जातलें तें दिल्लीच्यान जातलें, गोंयच्या हातांत कोणाचें कांय ना. ताका लागून विधानसभा अधिवेशनाचे पयलीं बदल जातलो, विधानसभा अधिवेशना नंतर बदल जातलो, ताजे मागीर चवथ आसतली, चवथी पयलीं जातलो काय चवथीचे मागीर जातलो. नेवऱ्यो खावपाक नवे मंत्री आपल्या चकचकीत गाडयेन वतले काय ती नेवरी खाता तांकां वच्चे पडटले. कांय जाणांक नेवरी पचतली काय ना हो प्रश्न. सो हे सगळें न्ही म्हाका दिसता स्पेक्युलेशन आनी हे स्पेक्युलेशन आमी आतां बंद करप चड बरें. सो आमचो मुद्दो हो आशिल्लो की वारे वयल्यो खबरी खूब येतात, त्यो सगळ्योच छापप अशें ना. आतां जें कितें ठोस जातलें तेन्नाच ते वाचका पर्यंत पावस. आमी आतां रावया की आज मंत्रिमंडळाचो बदल, आज शपथविधी जातलो अशें म्हणलें की आमी ती बातमी दिवपाची गरज जाता. हय, थांबोवपाची ते जावं न्ही पयलीं मागीर पळोवया. सामकें. सो सर हो एक म्हत्वाचो मुद्दो, आमच्या चर्चेचो लायटर मुद्दो होच आशिल्लो की वर्तमानपत्रां ही एक समाजा भितर एक विश्वसता जी आसता, विश्वसनीय एक म्हायती म्हणटा ती क्रेडिबिलिटी मिडियान सांबाळपाची गरज आहा. ताका लागून ह्या असले तरेच्या पॉलिटिकल बातम्यांनी गिमीक म्हणया खरें म्हळ्यार कितें आहा गोंयांतली न्ही एक मोठ्या घटकाक राजकारणा बद्दल खूब असो इंट्रस्ट आसता. हांव जाणा जेन्ना विधानसभा ओल्ड सचिवालय इमारतीन भरताली न्ही, विधानसभा वयर चलत सगळे 100-200 लोकांचो जमाव आयकपाक किंवा पळोवपाक म्हणजे इतली लोकांक क्युरियोसिटी ना ते आसा सर. तुम्ही जशें म्हणटा पळया गोंयान एक असो व्हडलो वर्ग आसा जो राजकारणाचेरूच तांचें लक्ष आसता. बरोबर. गांवांनी तांच्यो चर्चा आसता, सांजच्या तावेर्ना भितर त्यो खूब चर्चा रंगता, हें सगळें खबर आसा. सो गोंयकाराक ती राजकारणा बद्दल एक उमळशीक आसताच, पूण ती कितल्या प्रमाणान आमी ती काल आनी एक बातमी पयली सर जी इतली अतिरंजीत आशिल्ली की ताचेर विश्वासच दवरूंक शकना कोणूच. सो कितली आमी ती खपोवप बातमी आहे काय म्हणून मातशें लिमीट आसता. न्ही म्हाका डेली येवन कांय वर्तमान कांय पत्रकार फोन करीत आसतात. आज जातलें एकल्यारें मंत्रीपद वतलें पूण ताका डेप्युटी CM दितलें. आज एकलो मंत्री अमित शाह वचून मेळ्ळो, ताणें ताजे कडेन चर्चा जाली, ताणें सांगलें की ना फुडल्या 2 दिसांनी मंत्रिमंडळान बदल जातली आनी आतां अधिवेशनाचे पयलीं जातलें. ह्यो सगळ्यो खंय फटाश्यो. आनी BJPचो आनी एक मुद्दो सर, ते सगळे दिल्लीच्यानूच येता. म्हाका दिसता तेंच्याय फुडाऱ्यांक गोंयांतल्या खबर नासता कितें जातलें काय ना तें, बिकॉज अशें घडलें. गोंयच्या फुडाऱ्यांक खबर ना. दिल्लीन जर खबर आसत ते फक्त एका मनशाक खबर आसा, ते अमित शाह. सारकें अमित शाह. कारण अमित शाह ह्या सगळ्या यंत्रणेचेर स्वता लक्ष दवरपाची एक स्वता उमळशीक आनी ताची ती जबाबदारी आसा. जे ऐन वेळाचेर निर्णय घेता तेन्ना तो पंतप्रधाना कडेन पावता, पण ताजे पयलीं अमित शाह हे सगळे ठरयता. अमित शाहच्या तकलेन भितर म्हाका दिसता अजुनूय प्रक्रिया सुरू आसा. मंत्री कोणाक काडटले ही तर चर्चा आतां जाल्याच, कोणाक घेतले हाजे संदर्भांनी म्हाका दिसता जवळ जवळ एक मतैक्य जाला, नेतृत्वाचें जाता. फक्त ताचेर शिक्को बसपा जाय आनी तो दिल्लीन बसतलो. गोंयान ते ऐन त्या खिणाक कळटले अशें जालां, हें करा. बरोबर, सारकें. ताच्या पयलीं ह्यो सगळ्यो वाऱ्यावयल्यो गजाली, वाऱ्यावरची वरात म्हणप तशी. सो सरान जशें सांगलें की सगळ्यो ह्यो वाऱ्यावयल्यो खबरी
जो पर्यंत ठोस अशें कांय जायना आनी ते काय सगळ्यांक खबर अशें आसा अशें ना, ते बीजेपीच्या एकाच मनशाक खबर आसा, तेचे तकलेन चलता, तोच मागीर ते सकयल एका खिणाक धाडटलो आनी तें जावन पडटलें. सो अशें खूब लोक आमकांय विचारता, अरे केन्ना जातलें, कशें जातलें, तुमकां कितें कळना. म्हाका दिसता पत्रकार आज जर अशें दिसता की मुख्यमंत्री आनी मंत्र्यां परस पत्रकाराक चड खबर आहा अशें तरेन वातावरण जालां. जेन्ना हांवें मुख्यमंत्र्याक आज विचारलें की केन्ना जाता, कितें जालां, एकलो मंत्री काल अमित शाह मेळ्ळो म्हूण चर्चा, तर ताणें म्हाका एकूच सांगलें की कांय पत्रकार अशे तरेन बरयतात जणू काय मुख्यमंत्री अमित शाह आनी तेजे बरोबर तो आशिल्लो, ताजे बरोबर तिसरो मनीस तोच पत्रकार येवन बशिल्लो काय कितें अशे तरेन म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगलें की पत्रकार अशे तरेन बरयता की जवळ जवळ आपणाच तें सगळें पळयलां. पूण तशें कांय तें नासता. आनीक राजकीय ज्यो पळय कितें हें सगळें गॉसीप पळय आहा, राजकीय गॉसीप सतत चलता. पूण हें न्ही कित्याक लागून हांवें म्हणलें तशें उदक धुंवर येता खंय तरी कितें तरी जळटा. आनी हें जळप म्हळ्यार कितें, हें जळप लोकांचे न्ही अस्वस्थकायेंतल्यान हें ओ हुलोप किंवा हे ओ धुंवर येता. लोक अस्वस्थ कित्याक जाल्यात, भ्रश्टाचाराचे आरोप खूब जाल्यात. आनी ह्या भ्रश्टाचाराचे आरोप लोकच जेन्ना करताले तेन्ना एक वावड्यो म्हणून येताल्यो, मंत्र्यांनी केल्यात ते आमी सर ते उलयले, आमी वेगळो एपिसोड करचो पडटलो. पूण बीजेपी भितर जें कितें चल्लां, बीजेपी विशय इतलो भयंकर आसा की एका आमदाराचेर तांच्याच पक्षांतलो फुडारी जो पयलीं डेप्युटी आशिल्लो तो सांगता की तो गांजा विकता म्हणून, तो मागीर सांगता की ना तेजो चेडो गांजा विकता. म्हणजे सर हें भयंकर आसा. उलोवप सुद्दां म्हणजे तें आतां नाही हें म्हाका एक तेंपार दिगंबर कामत हाजी पळय कारकीर्द चलताली मुख्यमंत्री पदाची, तेन्ना अशे तरेचो एकामेका विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप आनी एकामेका विरुद्ध चिखलफेक ही खूब जाताली. आज तशे तरेची परिस्थिती उद्भवले काय कितें तेचे पेक्षा मातशी चड दिसता म्हाका. मातशें चड जाल्या. कारण इतले सगळे कशें आहा जाणा, एक इतले 30-33 वांगडी घेतिल्लो बीजेपी अशे तरेन जाला ते सांबाळप डिफिकल्ट जालां. ते जे व्हडे आहा ते सामके ओवरफूल जाला आतां सामके आनीक अशें दोलायमान चलता. पावसय इतलो पडला, गडगडाटय चलता आनी ते सगळे सामके न्हंय सामकी उपाट भरल्या. सो तातूंत तें दोलायमान जाला सगळें, हें व्हडें हालीत आसा. हय हय. आनी तेच गर्दी चड जाल्या त्या गर्दी त्या व्हड्यान चड जाल्या. आनी तेन्ना जातकीर अशे तरेचो हेंच खळखळाट दिशाहीन वता, उथळ हें चड जाता. आनी तें बरें न्ही, गोंयच्या राजकारणाक बरें न्ही. हांवें म्हणलें तशें गोंयच्या अर्थवेवस्थेक बरें न्ही, समाजकारणाकय बरें न्ही. ही राजकारण हें ह्या सगळ्या क्षेत्राचेर प्रभाव घालत आसता. ताका लागून लोकां मदीं संभ्रम, लोकां मदीं दुबाव निर्माण जातात, लोकांचे मदीं सरकाराचे बद्दल अप्रतिश्ठा निर्माण जाता. भाजप तरी हेरां परस आपूण वेगळो म्हणटालो, भाजपाक ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खत लागता. आनी सर तुमी जशें म्हटलें पळया की वर्तमानपत्रां एक एकदां बरयता की तो मनीस असो मंत्री हें लोकांकूय तेजो विश्वास बसता, कारण त्या मंत्र्याची वर्तवणूकय तशीच आसता. नाजाल्यार असो म्हणचें ना अरे कितें बरयता रे पेपर तेच्या बद्दल अशें, तें जावचेंच ना अशें विश्वासान ठोसपणां लोकूय सांगपाक शकना. तूं जर पळयत न्ही ह्यो सगळ्यो राजकीय बातम्यो येत आसात, पूण खरें अशे तरेन वाचक आमकां फोन येतात उलयतात. क्वचित एखादो हांवें म्हणटा तसो न्ही आज पराग हेद्यान तें बरयलां की वर्तमानपत्राची क्रेडिबिलिटी धोक्यान येता, कारण अशे तरेची बातम्यो सतत ते दीत आसात. पूण जनरल वाचकाक तर धरत न्ही, तो एक एंटरटेनमेंट म्हणून ह्या बातम्या कडेन पळयता काय कितें असो आमकां आतां दुबाव करपाक लागला. कारण हें सगळें एक फकाणाचो विशय जाला. आनी फकाणाचो विशय हो फकाणाचोच खरो विशय हा, खरेंच फकाणूच चल्ला, फकाणाच चल्ल्यात. सो ताचेर फकाणाच्यो बातम्यो येतात. फकाण चल्ले तशे फकाणाची बातम्यो येतात. हो सारांश आमी काडया, सारांश आमी काडया, सारकें खरें. सो जशें सरान सांगलें ह्या नोटाचेर आमी थांबुया. सगळी फकाणाच चल्ल्या आनी बातम्यो त्याच एंगलान फकाणाच्योच चल्ल्या. सो वस्तुस्थितीनिश्ठ बातम्यो येतात. अशेंय ना की तें अतिरंजीतूय जाता. सो कांय प्रमाणात वस्तुस्थिती तेका कारणीभूत आसा. सो हें सगळें वातावरणूच अशें जाल्लें आसा की हें सगळें तेकाच लागून घडटा. पूण जशें सरान सांगलां की थोडी तरी क्रेडिबिलिटी ही आमी मिडियान दवरपाक जाय. आमची तशें आमी सातत्यान सरान जशें सांगलां आमी सदांच त्या बद्दल चड हें आसतात. बट बाकीच्याय मिडियान, बाकीच्याय वृत्तपत्र जावं बाकीचे चॅनल जावं सगळ्यांनीच ते तारतम्य बाळगपाक जाय. आनी आमकां नाजाल्यार लोक फकाणांनी घेतले आनी सिरियस घेवचे ना आनी बंद करतले. हांव निमाणे कडेन एकच सांगन, लोकांचें प्रेशर वाचक आनी व्ह्युअर हाजें प्रेशर मिडियाचेर जाय तें गोंयांत ना काय कितें अशें दिसता. कारण एका अर्थान जी पळय कितें वर्तमानपत्रां कडल्यान लोकांनी अपेक्षा धरिल्ली तांणी तटस्थ संवेदनशील जावचें, लोकांचे प्रती लोकांचे प्रश्न मांडटना एकदां तर चाबूक घेवन
सरकाराचेर बसचे अशे तरेची लोकांची अपेक्षा आसता. दुर्दैवान कांय वर्तमानपत्रां मिडिया हावस खूबच उथळ जाल्यात, खूबच लांगुलचालन करता काय दिसतात. हे बरें न्ही. हे एक अत्यंत वायट, म्हणजे राजकारण जितलें वायट चलता न्ही तितलेंच वायट, मिडियाय तितलीच वायट. पयशां खातीर, जायराती खातीर अशे तरेचे ते वायट संवंग घेतात आनी ते तांचें संवंग विटलां. म्हाका दिसता ह्या बद्दलूय वाचकांचो एक प्रेशर निर्माण जावपाची गरज आसा. सो ह्याच मुद्द्याचेर आमी हांगा थांबतात. आमच्या सोशल मिडिया जी पेज आसा ताका फॉलो करात. अशाच तरेचे वेगवेगळे विशय घेवन आमी तुमचे पर्यंत येवपाचो प्रयत्न करतात. तुमचोय प्रतिसाद जो आसा तोय आमकां दियात, तुमच्योय सूचना आमकां दियात, तुमचोय अभिप्राय दियात, जेणे करून आमी आमचे भितर जे कितें बदल आसा ते वेळोवेळ घडयताच पूण आनी घडोवन हाडपाक शकतात. आमी हांगाच थांबता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आनी वाचीत रावात गोमंतक. आमी हांगाच थांबतात. देव बरें करूं.